नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। पीडीए रिजनल प्लाना आड आंदोलनातूय चर्चा देवली। संघटनाच्या आंदोलनांनी वांटेकार जावन शक्ती प्रदर्शन करात, तांकां तेंको दियात, मिसांतल्या फतव्यांनी राजकी खवदळ। रिव्ह्यूक वचनाकात ह्या साळवेच्या सल्ल्यान मायनिंगाचो प्रश्न सोडूंक कितें करप हो सरकारा मुखार प्रश्न। बुधवारा सीएसीच्या बसकेंत निर्णय। अडेज म्हयने नवी उदकाची कनेक्शनां ना। पीडब्ल्यूडी मंत्री म्हणटा उदकाचो सांठो, पावर सप्लाय, लायनी फुटपाच्यो कटकटी अंदू 15 आदींच नवी कनेक्शनां दिवप बंद। अडेज वर्सां उपरांत एक्टिविस्ट बिस्मार्क डायसाची फामील ताचे बॉडीचेर निमाणे संस्कार करूंक तयार। आनीक पोस्टमॉर्टम शक्य ना म्हूण वैजकी एक्सपर्टांनी दिल्ल्या रिपोर्टा उपरांत निर्णय। लकी 7 कसिनोक जेटी दिवची म्हूण हायकोर्टान निर्देश दिल्लो ना। उतर दिल्ले सरकाराच्या एजीन। चुकीचो दावो केल्ल्यान कांडाच्या गोल्डन ग्लोबाक हायकोर्टान काडले वडी। आणि बाबू ब्रदर्स स्पोर्ट्स संघटनेची 8वी T20 सर्त घुमटेश्वर वॉरियर्स जिखले। फातोड्डा फॉरवर्डाक मारले 4 रनांनी। घुमटेश्वराचो विकास देसाय मॅन ऑफ द मॅच। पीडीए आणि रिजनल प्लाना आड आंदोलनातूय चर्चा देवली। पीडीए आणि रिजनल प्लान 2021 विरोध करपी वेगवेगळ्या संघटनांच्या आंदोलनांनी वांटेकार जावन शक्ती प्रदर्शन करात आनी तांकां तेंको दियात म्हूण चर्चीन मिसांनी क्रिस्तांवांक फतवे काडूंक सुरवात केल्या। बार्देशांतल्या चर्चींत ती सुरवात जाल्या। ह्या गजालीन राजकीय पावड्यार मोठो खवदळ पडला। रिजनल प्लान 2021 आणि पीडीए आड सुरू जाल्ल्या आंदोलनात शक्ती प्रदर्शनाक आता चर्चोय फुडें सरल्या। बार्देशांतल्या चर्चींनी मिसाक येवपी लोकांक हो फतवो काडला। ज्यो संघटना हे गजाली आड आंदोलन करतात तांकां तेंको दिवपाचो म्हूण आदेशूय पाद्र्यांनी लोकांक दिवंक सुरवात केल्या। चर्च मदीं पडिल्ल्यान आता पीडीए आणि रिजनल प्लाना आड आंदोलन खर जावपाची चिन्नां दिसतात। सीएसीचो मेंबर सुदीन ढवळीकार म्हणटा उदरगतीक पीडीए आणि रिजनल प्लान दोनूय जायत। कांय गजालींनी फेरबदल जाय आसल्यार टीसीपीचे ज्येष्ठ अधिकारी ते करूंक समर्थ आसात। फॉर द डेव्हलपमेंट in Goa, we required PDAs, Town and Country Planning Department. Now, what is not to be done and what is to be done is to be decided by the particular department. And department heads are capable of doing this. आणि म्हाका दिसता अजून बसून तरी कितें गोंयांत जावना, मुखार जातलें अशें म्हाका दिसना। आणि त्या खातीर उगीच कोणी पॅनीक जावचें न्ही। एज्युटेशन हे कोणी करूचें, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। एज्युटेशन कॅन एनीवन कॅन डू एज्युटेशन, पूण ताका एक लिंक आसपाक जाय, बाबा कितें केल्लें आसपाक जाय, जाल्यारच एज्युटेशन करप। फ्रांसीस म्हणटा कांय गांव कडेक काडपाची तयारी टीसीपी मंत्र्यान पयलींच दाखयल्या। चर्चीन अपील केला तो आयकोंक पेपराचेर ते वाचलां की एक कॉल केला म्हणून सगळ्या क्रिस्तान बांधवांक ते मिटिंगेक हजर रावा म्हणून। पूण तो विशय टावन प्लॅनिंगा समोर आसा। टीसीपीन मिनिस्टर आमचो विजय सरदेसाय ही सीज द मॅटर। ही इज डिसायडेड दॅट ऑल द विलेजीस ऑफ द ग्रेटर पीडीए, पेंजीम पीडीए हॅज टू बी रिमूव्ड। त्यामुळे ताणें स्टेटमेंट केल्लो। एक्चुअली ते घडोवंक ना अजून पासून, पूण घडटलें खंय दिसता म्हाका। बार्देश तालुक्यातल्या चर्चींनी ही सुरवात जाल्या। हे गजालींक लागून मोठो राजकीय खवदळ पडला इतले खरे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मायनिंगाचेर रिव्ह्यूक वचपाक वाव ना ह्या हरीश साळवेच्या कायदेशीर सल्ल्या उपरांत गोंय सरकाराक मायनिंगाच्या प्रस्नाच्या मुखार कितें करप तें खबर ना। सरकारा मुखार आतां सध्या 3 आदोगादाचे कायदेशीर सल्ले आसात। मायनिंग कंपनी आनी कामगार संघटनेन घेतिल्ले कायदेशीर सल्ले सरकाराक दिल्यात। बुधवार मेरेन कॅबिनेट एडवायझरी समिती बसक घेवन फुडें कितें करपाची तें थारायतली म्हूण सुदीन ढवळीकार सांगता। मायनिंग बंदी आड रणनीती करपाचे गोंय सरकाराचे स्पिडीक मातसो ब्रेक लागला। सद्याक हातात आशिल्ले 3 कायदेशीर सल्ले घेवन कितें तरी मार्ग सोदप चल्ला।
बुधवार मेरेन CAC फुडलो प्लान थारायतली म्हूण PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगता. ताजेर आमी फाल्यां परां बसपाचें आसा. आज सगळी तयारी करून, कारण 3 इश्यू वेगवेगळे आसा. ते हरीश साळवे आसा, मायनॉरिटीज असोसिएशन आसा, लेबर युनियन आसा, अशे तिगांयचे जे कितें आमकां पावलां ते सगळ्याचो अभ्यास करून फाल्यां किंवा परां आमची मिटींग कॉल करतले आनी ताजेर आमी डिस्कस करतले. मुखेल सचिव धर्मेंद्र शर्मा आदोगादांचे सल्ले CAC मुखार दवरतलो. त्या उपरांत CAC फुडलो निर्णय घेतली. भायरसून खबर आहा की रिव्यू घालनाका म्हणून, पूण कितें घालचें तें बाकीचें सांगूंक ना. तोच तेणें मिटींग आपोवंक ना. CS कडेन CAC मिटींग आपोवलो आनी तो ओपिनियन मांडटलो आमचे समोर. तेन्ना तिगूय जाण डिसिजन घेतले कितें करचें पळय तें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गिव एक कमर्शियल ब्रेक.